सरकार 24 वरां उदकाच्यो खबरी करता। मिरशेकाराक फाटले 8 म्हयने जाले सारकें उदक ना। मिरशेच्या लोकांनी थंयच्या पंचाक घेवन शांतीनेस PWDच्या कचेरेचेर मोर्चो व्हेलो। फाटल्या 8 म्हयन्यां सावन उदक सारकें येना म्हणून लोक बोवाळ मारतात। उदकाची पायपलायन बदलची म्हूण एप्रिलांत PWDक चीट बरयल्ली अशें थंयचो पंच सांगता। पायपलायनीचें काम रोखडेंच करतले अशें सहाय्यक अभियंत्याचो सध्या अतिरिक्त भार आशिल्ल्या राधाकृष्णनान लोकांक सांगलां। पंच जायचे पयलीं हांवें एक एप्लिकेशन केल्लें आमचे MLAक बाबूश मसराता की आमकां उदक येना म्हणून, आख्या वाड्याक येना आनी स्पेशली आमच्या बिल्डिंगेक येना म्हणून। मागीर हांवें तें हिंगा फॉवर्ड केलें, MLAचो लेटर घातलें आनी फॉवर्ड केलें। सो तेणें आमचे पळय म्हणून JE आहा पळय तेणें आमकां सगळ्यांक रिप्लाय दिलें की ऑलमोस्ट सगळें सँक्शन जाल्लें आहा आनी आतां आमचो पंचायतीचो कोड ऑफ कंडक्ट लागला आनी आफ्टर पंचायत इलेक्शन वी विल पुट अ न्यू पायपलायन। पूण आज पासून तेजो पायपलायन येवंक ना। That there is some localized problem, maybe some blockage somewhere in some valve, and also the corrosion of the pipe which they have laid that somewhere 12 years ago might have corroded. Even this complaint we have received somewhere in the April from the Abnel Residency Housing Cooperative Society, and accordingly we have sent estimate on 15th June. Now due to the urgency, what we have decided to take this complaint as a separate case and put up and execute the work so that it will come within the power of the division. This is division 3, so it will be faster. शेत जमीन विकप आनी रुपांतराचेर बंदी घालपी कायदो सरकार जानेर मेरेन हाडटलो अशें शेतकी मंत्री मनोहर पर्रीकारान उलोवन दाखयलां। कुठ्ठाळे कृशी मेळाव्यांत तो उलयतालो। शेतकी खात्यान मेळावो घडोवन हाडिल्लो। मार्च 2013 मेरेन शेतकारां खातीर कृशी कार्ड येवजण चालीक लावपाचेंय उतर पर्रीकारान दिलां। एग्रीकल्चर लँड विकपाकूय येवची ना आनी कन्वर्टूय करपाक येवची ना। येता ते मार्च म्हयन्या भितर प्रयत्न आसा आमचो प्रत्येकाक तुमकां कार्ड मेळटलें, कृशी कार्ड मेळटलें। हांव केंद्र सरकाराचेर उलयना, आमचें कृशी कार्ड हे तुमकां जाय जाल्यार केन्नाय पयशे लागले जाल्यार तुमच्या कितलें तुमचें शेत आसा ताज्या प्रमाणे 5,000 रुपया ते 20,000 रुपया पर्यंत कॅश काडपाक येतले तुमकां पयशे जाय तेन्ना, आनी ताका 1 म्हयनो इंट्रस्टूय आसतलो। पीक विकले की ते पयशे भरूंक जाय। आतां जो विशय जालो बियाणे घेतलो पयशे ना, कोणाक फावर मागपाची गरज ना, वचपाचें कार्ड दाखोवपाचें, कार्ड मिशिनांत घालें की तुमकां सुरवातीक ज्यांच्या नांवार शेतां आहा तांकां जातलें आनी मागीर ज्यांच्या नांवार शेतां ना पण जे पिकयतात तांकांय मेळटलें कार्ड। पर्यटन खात्यान दिल्ल्या जाग्या भायर बांदकाम केल्ले शेक खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मोडून उडयले। कोळंगुटे दर्यावेळेवेल्या शेकांचेर खात्यान कारवाय केल्या। शेकवाल्यांनी शेकांच्या फाटल्यान दवरिल्ल्यो बीच बॅडी जप्त केल्यो। पर्यटन खात्याकच नेम खबर ना अशी टिका आमदार मायकल लोबोन केली। खाजगी जमनीर आशिल्ले शेकूय तांणी मोडल्यात अशें कोळंगुटचो पंच जोजफ सिकेर म्हणटा की गोऱ्या वाड्यार वता आनी कितें इल्लीगल आहा तें डिमोलिश करा म्हणून आनी सामकें जाग्यार उडया डेक बॅडी हें सगळें हे पद्दतीन आमी काम केलें केलें करता करता एकल्याचे आमी डिमोलिश करी तो सारकोच बिचार आहलो म्हणून इल्लीगल सारकोच कांय नासलें जेवढे आमचे एनओसी ना कांय ना म्हणसर एक करता म्हणसर इतल्यान जोजफ सिकेरा म्हणून म्हणटा पळय तो हांगासरलो तो रेजिडेंट तो आयलो तेणी बंद केलें। तेणी बांदला 18/8 तेचे फाटल्यान तेंचे ते प्रायवेट प्रॉपर्टीन ते एक धाकटुले स्टोरेज खंय प्लेस आहा ती तेणी इन्क्लूड केल्या हितून। सेकंडली डेक बेड तेंचे फाटल्यान आहा शेकाच्या जी एक्स्ट्रा बेड गेल्या वर्सा तेंचे कडेन आसली 10 पेज ती एक्स्ट्रा बेड्स आसल्यो त्यो तेंच्यांनी हाडून आपल्या ट्रकान भरल्या। आतां हांकां एक्सप्लेनेशन कोणें केलां तें म्हाका कळोंक जाय। कोणाकूच आतां खबर ना रूल कितें पळय ती। हे शेकां खंयची म्हणटा जी प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा ती। आतां प्रायवेट प्रॉपर्टी इट बिलोंग्स टू द पंचायत। आमी तांकां शोकस नोटीस दिवंक जाय, मागीर काडूंक जाय न्हू। हो डायरेक्टर येयला आनी प्रायवेट प्रॉपर्टींतली काडटा। आता घेऊया एक विसव।